जे हॅप्पी नात आणि अनहॅप्पी नात मातशे तांगेले रिजल्ट पळोवन ते कन्फ्यूज आहात अशें हे तातूंत भितर मॉविन बाब आसा, तातूंत भितर प्रवीण आर्लेकर आसा, तातूंत भितर डॉक्टर शेटये आसा, डिलायला लोबो मायकल लोबो आसा, रुदॉल्फ आसा, विजय बाब सरदेसाय आसा, एल्टन आसा, रमेश बाब तवडकर आसा आणि सुभाष बाब फळदेसाय आसा. वन बाय वन क्विकली लोक येस माविन बाब एक्चुअली माविन बाबान लास्ट इलेक्शनाक हय अनअपोज कॅन्डिडेट थोरात म्हणटा तेका जिखून हाडलेली इलेक्शनूच जावना. हे पावट अशें कळटा की बीजेपीन आपलो असो म्हणजे तेजे पसंतीचो न्हू आपलो कॅन्डिडेट स्टार्टींग सुरवातेक माविन मातशें बेजार आशिल्लें म्हणून कळटा, पण तेणी आपलो सीट हें करपा खातीर आपल्या सिटा वयलो कॅन्डिडेट जिखोवपा खातीर जाय तें काम केलां आनी हें जिखून हाडला. पण तेजे मर्जीनुसार सगळें जावना, सो एक येयलाय बी जिखोन ओके आनी मातशें आपले सारकें जावना म्हणून मातसो सॅड अशें ह्या कॅटेगरीन पडटा. दुसरें प्रवीण आर्लेकर तेजे एक्चुली तेका लागपी सगळे सीट जिखल्या. म्हाका दिसता फक्त अरंबोलाक इंडिपेंडंट जिखून येयलो, बाकी तेका जे 2 लागता तोरशें आनी धारगळ ते जिखल्या. पण ते जिखून सुद्दां थंय क्रेडीट फुल्ली तो स्वता घेवंक शकना, कारण धारगळे थंय तेका मांद्रे लागता थोडे बरोबर पार्सें तुयें ह्या जाग्यांचेर विरनोडा अर्दी जाता. मागीर दुसरें तोरशें फूल पेडणें जरी आसलें तरी बाकीच्यांचो थंय सहभागा एके वटेन बाबून कॅन्डिडेट जो घातलेलो म्हणटा पळय बाबू आजगांवकरान, तेणी जी अशें म्हणटा की तेणी जी मतां होडली ती बेनिफिट्स बीजेपी अशी सिच्युएशन थंय जाल्लें म्हणून. सो हे सगळे कॅल्क्युलेशन पार्टी पळयता आनी पार्टी सो तांचे ही अशी कॅटेगरी लोक की जे जिखल्यातूय बी तांचे थोडो भाग हल्लाय बी पण सामकेच हल्ले नात. दोतोराचे तर आपलो कॅन्डिडेटूच नासलो. बरोबर मायकल लोबो फर्स्ट राउंडाक तेंच्यांनी अणजुणा आनी हे पयला पयला कशें टेन्शन आसलें ते. रुडॉल्फाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक बीजेपी येयला तो पोरू बीजेपी जिखलेलो, रुडॉल्फ नासलो तेन्ना. आतां तो हेजे कडेन आरजीपी कडेन एक सीट गेला, सो तो बीजेपीन आहा पण तो तसो काय करून दाखोवंक शकना. विजय बाबान नो कॅन्डिडेट घातलेले, तेजो आमी रिवणाचो रिजल्ट पयलो, पैंगीणचो पयलो, तेणी खोर्लेचो हय ताका दिसतलें आपले एक बरी एंट्री मारल्या बट हॅप्पी जावंक शकना, कारण लास्टाक जो जिता वही सिकंदर. अल्टन बाबान खोला काडलो, अशें फायट करून काडलो की बाबू कवळेकार तेजे गांव हा खोला भितर आनी रमेश तवडकर 2 भाजपाचे फुडारी तेंचे हेजेर तेणी तो खोला काडलो. पण बारशें तर जिखूंक बरोबर, पण तितून तेका आमी दोनी हितून घातलें कितें खोला तेणी काडलो, गिरदोली जिखला थंय केपेचे हितून तेणी आपले केपेचे जे गांव येता थंय परफॉर्म केले. सो तेजे बारशें एक तेजो हल्लो तरी 2 कडेन तेणी परफॉर्मन्स म्हणून ते ह्या कॅटेगरी भितर आहात. आनी तो सदांच आरजीपीचे कडेन एलायन्स मुद्दामून मागतालो. बारशें आरजीपीन कॅन्डिडेट घालना कित्याक आरजीपी हेजेर खुश आसली अल्टनाचेर, कारण तो ओपनली उलयला आरजीपी कडेन एलायन्स जावंकूच जाय म्हणून. पण तेका रिजल्ट येयला तेजो, पण तितलो खुश करपा सारको ना, मातशें फुडें टेन्शन आसा. रमेश तवडकर बाबाचे तशेंच काणकोणच्या सायडीच्यान आहा, खोला गेल्या पण पैंगिणी आयलो तो बी खंयच्या परिस्थितीन आयलो. बरी फायट दिल्या, अशें इजी ना गोवा फॉरवर्डान पयलेच फावटी एंट्री मारून ते केला, बरी फायट दिल्या सारकी. आनी शेल्डे जे कंप्लिटली शेल्डे न्हू सॉरी रिवणा जे कंप्लिटली सांग्याचे गांव येता तितून थंय 19 मतांनी गोवा फॉरवर्ड अगेन्स्ट चॅलेंज टू सुभाष फळदेसाय. सो तेजे आतां मुख्यमंत्री बी म्हणटा पळय हे सगळे असले त्या खातीर हे हॅप्पी नात आनी सॅडय नात तशी कॅटेगरी.